kakursaile somyangara pati yeta garayeta potun sanum vesora ukte asa tujhe mogache ha somya pati yeta Sona ukte asa tujhe mogache ha somya pati yeta somya pati yeta somya pati yeta. मगाच्या भावनांनी बहिणीनो देवदूतांच्या कृत्यांत 17व्या अध्यायांत 20 आणि 8व्या वाक्यांत देवाचे उतर आमकां सांगता ताचे थंय आमी जियेता ताचे थंय आमी चलता आनी ताचे थंय आमी आसा ताचे थंय आमी चलता ताचे थंय आमी जियेता आनी ताचे थंय आसा होय तसो जावन आसा क्रिस्त आमचो स्वामी सांपावली आमकां सांगता म्हणजे सर्वस्व क्रिस्त जावन आसा जर तर हांव जियेता तरी जर तर हांव मरता तरी क्रिस्ता पसतस कित्याक म्हळ्यार जेजू वरवीं हांव ह्या संवसारी आयलो आनी जर तर हांव पाटी गेल्यार जेजू थंय वेता तिमोथीक बरयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 7व्या वाक्यांत अशें म्हूण बरयलां आमी ह्या संवसारी येता आसतना खंयच घेवन येवंक ना आनी ह्या संवसारांत हांव आमी पाटी वेतना कितेंच आमी व्हरूंक शकचे ना आमी ह्या संवसारी येता आसतना कितेंच आमी घेवन येवंक ना कित्याक म्हळ्यार आमी आमचे वरवीं ह्या संवसारी आयिल्ले न्ही आमी पयन करूंक वेता आसतना आमकां कितें जाय गी तें आमी व्हरून वेता जर तर आमी भायल्या गांवांक भायल्या देशाक ह्या सैऱ्यांगर इल्ले दीस आमी रावंक वेता तर पोटली बांदता आमी व्हरता आमकां गरजे पुरत्यो वस्तू कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा इल्ले दीस थंयसर रावंक आसा आनी तेच परी ह्या संवसारी आमी येता आसतना आमकां गोत्तून नातलें कितले दीस आमकां राखून आसा म्हूण आमी कांय पोटली बांदून हांगासर येवंक ना आनी केदल आमकां पाटी वचोंक आसा म्हणल्यार आमकां कळीत ना त्या देखून आमी पोटली बांदून आमकां राखून बसूंक जायना म्हजी वेलगडी येता म्हाका हें सगळें व्हरूंक आसा म्हणून सगळें बांदून दवर न्हू बॉक्सांत घालून पॅक कर दवरून आमकां राखून रावंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी आमचेच तकी येवना देवान आमकां धाडला हांगासर रित्या हातांनी तूं वच संवसारी वच आनी रित्या हातांनी पाटी म्हजे थंय ये म्हूण हो जावन आसा आमचो भावार्थ त्या देखून आमी ह्या संवसारी आयल्या आनी मुखार सरून सांगता ह्या संवसारांत आसतना आमी कितें आमी पुंजोवंक जाय आमी कितें आमी बॉक्सांत घालून आमचें पॅकींग करून आमी दवरूंक जाय नितीचो भक्तीचो विश्वासपणाचो माया मोगाचो आनी सोंसणीकायेचो आनी बळेपणाचो स्वभाव जर तर आमी पुंज जावन दवरता तर दीस जावन आसा आमी करची ती पॅकींग आमच्या मुखल्या जिविता पसत विश्वासपण बळेपण दयालाय मोग नीत भक्तीपण जर तर आमी पुंज जावन दवरले तर सांपावलो तिमोथीक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता आमी व्हडले गिफ्ट पॅकींग करून हांगातान व्हरचें तेच मुखार आमी वेता आसतना तर आमी येवचें आमचे पसत न्ही आमी येवचें क्रिस्ता पसत आमी जियेवचें क्रिस्ता पसत आमी मरचें क्रिस्ता पसतच आनी तसो जेजू आमचे मुखार हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हजर आसा एक फावटी एका नॉवेल एकल्यान बरयलो आनी ताचें नांव जावन आसा त्या नॉवेलाचें बर्थ फॅक्टरी म्हूण बर्थ फॅक्टरी म्हळ्यार एका फॅक्टरींत भुरग्यांक कशें उत्पादन करचें गी म्हणल्या विशीं ताणें बरें करून विवरण दिवन थंयसर बरयलें आनी तो म्हणटा भुरगीं आमकां जाय तर काजर जावचें नाका पतीन सांगात येवचें नाका बगार कृतक रितीन भुरग्यांक करूंक जाता तें जावन आसा टेस्ट ट्यूब बेबीज पूण पवित्र सभा ताका मान्यता दिना टेस्ट ट्यूब बेबीज आनी टेस्ट ट्यूब बेबीज म्हळ्यार कृतक रितीन लॅबोरेटरींत
भुरग्यांक आसा करचें आनी ह्या फॅक्टरी विशयान तो उलयता हांगासर कितें घडटा थंयसर केवल बऱ्या आसल्या भुरग्यांक मात्र थंयसर जिवाक हाडटात आनी भुरगें जर तर बरें ना अंगभून आसात तर भुरग्यांक थंयसरच जिवेशी मारतात असले की फॅक्टरी मुखार जावची आसा म्हणल्यार त्या कादंबरींत तो लेखक बर्थ फॅक्टरी म्हणल्यार कादंबरींत तो लेखक उल्लेख करता पूण मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी कोण्णी बर्थ फॅक्टरींत जल्मोन आयिल्लीं न्ही बगार आमचें जिवीत देवाचें देणें देवान आमकां विसलां देव एक शिल्पी जावन आसा आनी आमकां हर एकल्याक ताणें प्रत्येक रितीन कांतयला कोणूच व्यक्ती दोन व्यक्ती बरी ह्या संवसारांत नात मजेत असलो सांगतात 4 जाण आसात म्हणून पूण सिमिलर कोणूच ना हर एकलो व्यक्ती स्वभावान जावंक पुरो बैल्या दृश्टेन जावंक पुरो या बॉडी देह आमचो देह कितें आसा गी बॉडीली फिचर्स कितें आसा गी हर एकलें आमी विशेश आनी विशिश्ट जावन आसा कित्याक म्हळ्यार देवाचें रचन हें जावन आसा तर देवान आमकां इतल्या सोबायान रचलां देवानच आमकां ह्या संवसारांत धडला तर आमी कितली मोलादीक जावन आसा त्या देखून इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 43 अध्यायांत 4 वाक्यांत प्रवादी अशें म्हणटा तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता तूं म्हज्या दृश्टीन तूं देवाच्या दृश्टीन मोलादीक त्या देखून तुका मान फावो आमकां हर एकल्या व्यक्तीक मान फावो जाल्लोच जाय जायच केवळ स्टेजीर दिवचो गौरव मान थोड्यांक मात्र पूण देवाच्या दृश्टीन हर एकल्याक मान आसा हर एकल्याक गौरव आसा हर एक व्यक्ती विशिश्ट जावन आसा आनी देवाच्या दृश्टीन मोलादीकच आमी हर एकली मोलादीक जावन आसा आनी देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता म्हूण इसाया प्रवादी आमकां सांगता हें जावन आसा आमच्या जिवितांत वर्तें देवान एक दिवचें वर्तें बेसांव आशिर्वाद आमी आमकां जिवंक जाय तर जर तर आमी मोलादीक म्हणून कळीत आसल्यार कितलें बरें आमचें जिवीत जावंक जाय जर तर देव आमचो मोग करता तर आमी कितल्या मोगान आमी जियोंक जाय म्हळ्यार एक सवाल आमकांच आमी विचारूंक जाय मुखार सरून इसाया प्रवादी 49 अध्यायांत आमकां म्हणटा तुजें नांव म्हज्या हातांनी हांवें कांतयलां म्हूण आमच्या हर एकल्याचें नांव देवान आपल्या हातांनी कांतयलां आनी आमी मोलादीक जर तर देवाच्या हातान आमचें नांव कांतयलां तर खंडीत जावन आमकां हर एकल्या विशीं देवा कळीत आसा त्या देखून मातेवाच्या वांजेलांत परतून जेजू आमकां सांगता तुमी खंत करची गरज ना कितें खावचें कितें जेवचें कितें पियोवचें कितें काम करचें खंय वचचें खंय येवचें कोरोना आयल्यार कितें करचें ओमिक्रॉन आयल्यार कितें करचें खंयच्याची खंत करची गरज ना कित्याक सगळींचो देव आमकां पोसता आमकां राखता कित्याक म्हळ्यार ताणें आमकां ह्या संवसारी धाडलां तर त्या देवाक आमी मान स्तुती होगलाप गौरव दिवंक जाय मनशांनी करचें तितलेंच देवान आमकां इतलें सगळें आमकां केलां तर जिविताच्या आरंभात हांव जिविताच्या अखेर पर्यंत हें सगळें आमकां बेसांवांनी नटयलां तर जायते फावटी आमी चिंतचें कितें म्हळ्यार आमी जिवंत आसा तर म्हज्या वरवीं मात्र हांव सकाळीं ब्रेकफास्ट करता बरी करन बरें डायट करता दनपारां घट्ट जेवता सांजेरी बरें जेवता समा घट्ट डायट करता पिडा आयल्या वेळार टॅबलेटां काडयता भलायकी बरी जावचे पसून टॅबलेटां काडयता त्या वरवीं आज हांव भलायकेंत आसा म्हणून आमी चिंतचें जायते फावटी बरें एक्सरसायजी करतात वॉकिंगाक वेतात त्या देखून भलायकी घट्ट आसा म्हणजे शरीर घट्ट मसल्स आनी प्रासात आनी भलायकेवंत मनीस म्हणून आमी म्हणचें आमी चिंतचें पूण अचाकी वर्तेन देवाचें बेसांव ना तर खंडीत जावन आमी भलायकी बरीत आसूंक असाध्य खंडीत जावन आमी ह्या संवसारांत जियोंक असाध्य जर तर आमी जियेत तर देवाचें वर्तें बेसांव त्या पासून संपवलीची उतरां परतून आमी उडासाक हाडूंक जाय जर तर हांव जियेता तर क्रिस्ता पासत हांव मरता तरी क्रिस्ता पासत एक फावटी एक दुबळो रयत आसलो काणी तुमी आयकल्या जावंक पुरो आनी एक फावटी तुमकां हांव सांगता त्या रयताच्या घरा एक घोडो आसलो हॉर्स आनी तो घोडो ताका भोव पसंद कित्याक म्हळ्यार ताच्या हर एका कामान तो ताका उपकाराक पडटलो सागोळी करतलो तो रयत जावन आसलो आनी सागोळे पसत गादो कोसोंक या गाद्यान जाल्लें कितें बेळें आसा गी तें ताच्या घरा हाडूंक तो घोडो मस्त उपकाराक पडटलो अशें आसतना एक दीस तो
तो घोडो ताच्या घरांत हांव धांवलो भितर बांदून आसलो सुटून तो गेलो आनी कितलें सोदल्यार तो घोडो ताका पाटी मेळोंक ना सजरच्यांक कळीत जालें सजरची सगळीं ताच्या घरा येयली आनी ताका बुजोवंक लागली पळय इतलो बरो घोडो तुवें मोग केलो तुका इतले सगळे उपकाराक पडटलो आतां तो घरांत हांव धांवलो आतां कितें करचें ओडना बेजार पावनाका आमी आसा तुजे सांगाता तुका कितें कुमोग जाय आमी करता म्हूण त्या रैतान इतलें सांगलें कितें जालां गी देवाक कस कळीत म्हाका कांय कळीत ना जावचें बऱ्या की वायटा की म्हूण मागोत ना पूण देवाक कळिता म्हणालो आनी तें सगळें पाटी गेलें 2 दिसां उपरांत तो घोडो घरा पाटी येयलो आनी त्या घोड्या सांगाता आनी 2 घोड्यांक तो घोडो आपोवन हाडलो आनी ते 2 घोडे जावन आसात रानवट घोडे रानांत आसले घोडे तांकां आपोवन हाडले आपणाच्या घरा आनी ते 3 घोडे घरा आसले आनी एक दिसा अशें जालें की त्या रैताक एक पूत आसलो तो पूत एका रानवट घोड्या वयर तो सोडलो आनी खेळोंक लागलो खेळटाना तो घोडो हेणें तेणें धांवलो आनी हो पूत सकला पडलो आनी सकला पडोन ताचो हात कट जालो फ्रॅक्चर जालो सगळ्या लोकांक खबर मेळ्ळी ती ताच्या घरा येयली ताका परतून बुजोवंक लागली पळय 2 घोडे तुज्या घरा येयले संतोशाची खबर संतोष की दुख्खी देव जाणा म्हणालो आतां त्या 2 घोडे घरा येयल्या संतोशांत तूं आसतना आतां तुजो पूत त्या एका घोड्या वयलो फोडोन ताचो हात फ्रॅक्चर जालो आमी तुका बुजयता आमी तुज्या सांगाता आसा बेगीन तो बरो जायत म्हणालो तो म्हणालो जायत तुमचें बुजोवणें हांव ओळखून घेता हें बरें गी वायट गी म्हूण हांव नेना केवल देव जाणा म्हणालो आनी इल्ल्या दिसा उपरांत थंयसर त्या गांवांक गव्हर्मेंटाचे आयले आर्मीचे रिक्रूट करूंक आयले तरणाट्यांक सगळ्या तरणाट्यांक आर्मीक भरती जावंक जाय म्हूण आनी सगळ्यांक तांणी स्क्रुटिनायज केलें तांच्या गांवांत आसल्या सगळ्यांक तोवळ तांणी ह्या रैताच्या पुताक पळयलें ताचो हात फ्रॅक्चर जाल्लो ताका तांणी आर्मीक आपोवन व्हरूंक ना कित्याक म्हळ्यार ताचो हात फ्रॅक्चर जाल्लो परतून गांवचो सगळो लोक आयलो आनी म्हणालो बरो व्यक्ती तूं कित्याक म्हळ्यार पळय तुजो पूत तुज्या घराच उरलो आमचे सगळे पूत आमचे सगळे चेडे भुरगे आर्मीक तांणी सैन्याक भरती जावंक आपोवन व्हेलें ताणें इतलें समलें बरें गी आनी कितें गी केवल देवूच जाणा वय मोगाच्या भावन आनी बेनिनो ल्हान घडीत जावंक पुरो पूण भोव अर्थ बरी जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमी जिवितांत घडचें आमी चिंतचें आमकां बरें आसलें मात्र आमी बरें म्हूण घेवचें आमकां खंयचें पळय बरें ना तें आमी वायट पाड म्हूण आमी चिंतचें जावन आसा जायते फावटी पूण देव दिता तें सगळें बऱ्याक दिता देव करता तें सगळें बऱ्याक करता देव ताच्या भुरग्यांक कितें बरें कितें वायट तो जाणा त्या देखून बऱ्यांतलें बरेंच तो दिता जर त्या देवान आमकां रचला तर सर बऱ्यो वस्तू देव आमकां दिता पूण मनशां चिंतपा प्रमाणे आमी कितें बरें म्हूण चिंतता थोडे फावटी तें बरें न्हय आमी कितें वायट म्हूण चिंतता तें मनशां चिंतपा प्रमाणे आसचें पूण देवान दिवचें सगळ्याक एक योजन आसा त्या देखून परन्यासोल्ल्यान प्रभातीच्या ग्रंथांत अशें म्हणून बरयलां हर एका व्यक्तीक एक योजन आसा देवाचें योजन आसा तें योजन तें प्लॅन एक ब्लू प्रिंट आमकां हर एकल्याक देवान दिलां आनी तें ब्लू प्रिंट जावन आसा मनशांच्या बऱ्यापणा पासत म्हज्या आनी तुज्या बऱ्यापणा पासत एक प्लॅन ऑलरेडी देवान थंयसर तयार करून दवरला घर बांदतना एक बरें प्लॅन करता आमी कशें जायचें गी म्हूण आनी त्या प्रकार तें घर ह्या बिल्डींग तें पंथाक पावता त्याच बरी देवान आमकां रचतना हर एकल्याक एक प्लॅन करून दवरला ब्लू प्रिंट आनी त्याच प्रमाणे आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेत आनी पवित्र पुस्तक व्हेरी क्लियर जावन सांगता हर एक देवान केल्लें तें योजन मनशांच्या बऱ्यापणा पासत देव कितें करता की तें मनशाच्या बऱ्यापणा पासत जावन आसा तर देवाचें योजन आमच्या जिवितांत आमी जाणा जावया येदोळ म्हणसर कितें बेसांवां देवान आमच्या जिविता वयर वतल्यात की त्या बेसांवाचो आमी एक घडी भर उगडास काडया देवाची बेसांवां नांतर आमी जियोंक असाध्य त्या देखून देवान जायतीं बेसांवां आमच्या जिविता वयर वतल्यात एक बरें कुटाम देवान आमकां फावो केला एक बरें जिवीत कुटुंबांत आमकां फावो केला जायते जाणां कुटुंबांत रावचें भाग ना एक कुटाम जिवीत बांदून हाडचें भाग जायत्यांक मेळना कुटाम आसल्यार कुटुंबांत समाधानान जियोवचें भाग जायत्यांक मेळना जायत्यांक समाधानान जियोवंक अवकाश आसल्यार कुटुंबा जिवितांत आसलें तें समाधान आमी होगडावन घेता
नाना कारणापासत त्या कुटुंबान अशांती आमी उत्पादन करता कुठं आम जावन आसा एक मोगाचे रावले देवान आमकां दिल्ले थंयसर आमी मोगान जियोवचे पासत समाधान शांतीन जियोवचे पासत मोतीक शांती मेळचे पासत थंय जावन आसा आमचे रावलेर आनी जर तर थंयच आमी अशांती हाडूंक आमी कारण जाल्या तर खंडीत जावन देवाक तें बरें दिसना ते देखून आमी देवाची बेसांवां आमच्या कुटुंबांत आमी होगडायता जर तर आमी कुटुंबांत बऱ्या तरान आमी जियेना तर त्या देखून मोगाच्या भावन आनी भयण कुटुंबाच्या जिवितांत देवान वतल्या बेसांवां आमी उगडास काडया आमच्या भुरग्यांचेर देवान जायतीं बेसांवां वतल्यात त्या बेसांवां आमी ह्या घडये उगडास काडया बरें काम देवान आमकां दिलां बरो भाग दिला जायत्यांक काम ना जायत्यांक पयशे नात अर्थीक अडकळींत आसात पूण देवान आमकां आर्थीक परिस्थिती बरी दिल्या कितलें जाय गी तितलें दिलां जायतो लोक भुकेन ताणेन वळवळटा पूण देवान आमकां जाय प्रत्येक खानचेवान दिलां कितलींशीं जाणां पयन करतना अवघडाक संपडून मरण पावतात पूण आमी कितलेशे पयन केला कितल्या बसांनी आमी गेल्या कितल्या कारांनी आमी गेल्या कितल्या बायकांनी आमी गेल्या कितल्या फ्लायटर आमी गेल्या कितल्या ट्रेनीर आमी गेल्या पूण येदोळ म्हणसर आमकां कितें जावना आमी वाचून उरल्या आमी हांगासर आयल्या येदोळ म्हणसर आमी वाचून आसाव आमी जियेवन आसाव हें जावन आसा देवाचें व्हरतें बेसांव तर जिविताच्या हर एका घडये हर एक मेटां काडटा आसतना देव आमकां राखता कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां हर एकल्यांक एक राखण बडवो दिला एक आंच बडवो दिला तो राखण बडवो दीस पडटे आमी न्हिदता आसतना आमी उठता आसतना आमी पयनार वेता आसतना आमी चलोन वेता आसतना आमी खंय वेता आमगे थंयसर आमच्या बगलेक तो आसता आमची राखण तो करता तर इतलें सगळें केल्ल्या देवाक मान होगलाप गौरव फावो तर त्या देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू 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 बरें जिवीत तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू बरें कुटाम तुवें म्हाका फोव केल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू बरीं भुरगीं म्हाका दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू कुटुंबांत शांती समाधानान जियोवचे भाग तुवें म्हाका फोव केल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू पिडां कश्ट येतना तुजेर बवार्थ दवरूंक तुवें म्हाका शिकयल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू जिविताच्या हर एका मेटांनी बवार्थांत मुखार सरूंक कृपा दिल्ल्या पासत अर्गांनी होगलाप तुका सुम्या जेसू काळोख अंधकार सैतानाच्या सक्तींतावन तुवें म्हाका मुक्ती दिल्ल्या पासत सकाळी तावन सांज म्हणसर तुवें म्हाका राखण केल्ल्या पासत बरें काम बरो भाग तुवें म्हाका दिल्ल्या पासत बरी भलायकी तुवें म्हाका फोव केल्ल्या पासत कोरोना व्हायरस ओमिक्रॉन व्हायरस आनी विविध पिडेतावन मारेकार पिडेतावन तुवें म्हाका राखून व्हेल्ल्या पासत विविध बऱ्या मनाच्या व्यक्तीतावन म्हजें रक्षण येदोळ म्हणसर तुवें म्हाका केल्ल्या पासत अर्गां तुका सुम्या जेसू होगलाप तुका सुम्या जेसू स्तुती तुका सुम्या जेसू हालेलुया 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 अर्गां जेसू होगलाप जेसू स्तुती जेसू महिमा जेसू हालेलुया 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 आतुबार जेसू आमी अर्गां दिवया स्तुती आमी गावया जेसू होगलाप आमी दिवया हालेलुया 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 अर्गां जेसू होगलाप जेसू praise you Lord thank you Lord glorify you Lord adore you Lord hallelujah praise you Lord hallelujah अर्गां जेसू होगलाप जेसू स्तुती जेसू हालेलुया 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 ह्या गिता मुखांतर जेजूक आमी अर्गां दिवया ताळयो पेटोवन जेजूक आमी गीत गावया आनी जेजू केल्या सर बऱ्यापणास आमी उपकार बवडया Yellow sheeted Pansanko 6 so ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ
Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಸರಮಿ ಉಬಿರಾವ ಸ್ತುತಿಯಮಿಗ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತುತಿ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. Hallelujah, नव्या वर्षा आमचा तू राख आणि समाल सर बरे वस्तू आमचा आणि आमच्या कुटुंबात तू पवित्र आमच्या कुटुंबात शांती देसो आमच्या कुटुंबात समाधान तू देसो आमच्या कुटुंबात सर बरे करतेस आमच्या कुटुंबात वाईट सवय सगळे याकडे कुटुंबात पैसा आमच्या बुरग्यांक बरा पावले तू बरेच बरे शेगुतन चेरे तुझ्या उतरान चेरे पवार्ता चेरे पातळीनो जीवित प्रकार संबंध कुटुंबात जे समजी आमच्या कुटुंबात हरिकल्या व्यक्ती कसं देसो तुझ्या दयाळाची दृष्टी समर्पण देता त्यांच्या सत्य आम्ही अर्थ देता कोणी सभेक बरे युवक दिल्यापासून कोणी सभेक बरे युवक दिल्यापासून त्यांच्यावर सर बरे त्यांचे कृपी बेसा आशीर्वाद देणे
रागडिया पाटील Jesus, we adore you. Hallelujah, 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 Nama Yesuraja. Hallelujah, 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 Nama Yesuraja. निर्गमन ग्रंथांत 30 आणि 3 अध्यायांत 11व्या वाक्यांत देवाचे उतर आमकां सांगता एक मनीस आपल्या इश्टाकडे उलयता तशें सर्वेस्पर मोइजे कडेन मुखामुखी उलयतलो. एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलयता तशें मोइजे सर्वेस्परा लागीं मुखामुखी उलयतलो. सर्वेस्पर देव सर्वेस्पराक देवाक पवित्र पुस्तक सांगता येदोळ म्हणसर पळयलो कोण आसना पूण मनशा पैकी मोइजेक एक अवकाश लाभलो देवाक मुखामुखी देवाचें मुखामळ पळोवचें. त्या देखून देवाक ताणें पळयलें देवा लागीं तो उलयलो आनी देवा तावन कितें संदेश आसलो गी तो ताच्या लोकांक दिवंक तो कारण जालो. आमी ल्हानतावन देवा विशयांत आयकता ल्हानपणारच भुरगीं आसतनाच घरांत देवा विशीं आमकां शिकयलें आसा आनी देवा विशयांत म्हणटा आसतना देव आमकां दिसना प्रत्यक्ष दिसना. कोणी मनीस उलोवंक आयल्यार कोणाय विशयांत तुजी आंटी आसा परगांवांत तुजो अंकल आसा परगांवांत आमकां एक होप्स आसात आमकां एक बरवस आसा. एक ना एक दीस तो पाटी गांवांक येतलो आनी ताका पळयतनाच आमकां कळटा होसो आंटी त्या दीस घरा सांगूंक लागली हिस आंटी आनी होसो अंकल म्हजो आज ताका पळोवचें भाग म्हाका मेळ्ळें कित्याक म्हळ्यार इतली वर्सां तो परगांवांत आसलो आमच्या घरा उलयतलें म्हूण. पूण देवा विशयांत आमी उलयतना देवा विशयांत जायतें आयकता पूण देव आमकां केदाळा मुखामुखी मेळटा गी म्हणलें एक सवाल. देव आमकां पळोवंक मेळत गी देव कसो दिसतलो देव खंयच्या रुपान आसतलो देवाचें तोंड कशें देवाचे हात कशें देवाचे पांय कशें देव मोठो आसा गी देव बारीक आसा गी कशें दिसतलो म्हणलें एक चिंता आमचें तें आसा. त्या देखून भुरग्यांपणार समय आसतना देवाचें एक एक पिंतूर देवाचें एक एक नामनो आमच्या मती भितर आमी दवरला. ल्हान आसतना जावं पुरो दोतोन शिकयता आसतना दोतोन गेल्यार तर इगर्जेंत दोतोन गेल्यार तर पाद्रेबान सांगलें दोतोनच्या टिचरीन सांगलें या सिस्टरान थंयसर कितें दोतोन दिवन देवा विशयांत कितें चित्रण केल्लें गी तें आमच्या मतीन जायते फावटी रावता. पूण आमी व्हड जातना देवाचें तें पिंतूर कितें आसा गी तें क्रमेन बदलता. इल्लें संबंद देवा थंय संबंद इल्लो घट जाता तवल तें पिंतूर बदलता. आनी अशें आमी आनी की जन्माक पावतना देवा विशयांत आनी इल्लें चिंताप आमचें चड जाता. आनी अशें म्हणटा आसतना जिविताच्या हर एका हंताक हर एका पावंडाक आमी पावतना देव आमकां दिसना तरी देवाक आमी मुखामुखी पळोवंक शकना तरी देवाचें चिंताप कितें म्हूण आमी जाणा जावंक शकना तरी आमचें तें एक चिंताप आसता आनी तो संबंद कितें आसा गी तो दृढ जाता घट जाता आनी बाबार्थाचें व्यक्ती आमी जाता. आनी आमकां कळीत जाता की देवाक मुखामुखी पळोवंक आमी शकना कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तक जुवांच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4:12 वाक्यांत देवाचें उतर आमकां सांगता कोणूय मनशान देवाक येदोळ पळयलो ना पूण आमी एकामेका सो मोग करता तर आमी एकामेका वळखून घेवंक शकता तर देव आमचे थंय रावता आनी तसो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाता. जर तर आमी आमच्या भावां भयणीक वळखूंक शकता तर देव आमचे थंय हजर आसता देव आमचे थंय वस्ती करता आनी त्या देवाक आमी पळोवंक शकता. बायबलाचो सगळो सारांश वॉट इज द समरी ऑफ द बायबल आमच्या क्रिस्तांव समर्थेचो समरी कितें एका वाक्यान सांगचें तर वता गी कोणाक न्ही कितें सांगयत आमी एका वाक्यांत आमचें क्रिस्तांवपण कितें म्हूण तुमी विवारसून दी म्हळ्यार वन सेंटेन्स आन्सर
एका मार्क्साचे आन्सर कितें म्हणून सांगता त्या सवालाक जबाब कोणें सांगलें व्हेरी गुड थँक्स. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेलांचो मोग कर. तेंच जावन आसा आमचें सगळें क्रिस्तांव जिवीत. सगळो बायबलांत इतले सगळे बूक आसात, इतले सगळे विवरण आसा, इतली सगळीं पत्रां आसात. पयलो सल्लो आसा, पोरणो सल्लो आसा, नवो सल्लो आसा, सगळें सारांश घालून सांगता म्हणटा आसतना एका वाक्यांत आमी सांगचे तर देवाचो मोग आनी पेलांचो मोग. त्या पसत सांजू हांव आमकां सांगता केदां आमी देवाचो मोग करता आनी पेलांचो आमी मोग करना तो आमी फटकी रे. आमी देवाचो मोग करूंकूच जायना. आमी बरें मागणें करता आनी घरा बोवारी शेजारा घरा भितर आमी उलयना. आमी कितले मागणें केल्या रे आमी भाग्यवंत मनशां न्ही, बरीं मनशां न्ही. कित्याक म्हळ्यार आनी एक चुकलें थंयसर देवाचो मोग आनी पेलांचो मोग हें दोनी सांगता गेल्यार मात्र आमचें क्रिस्तांव जिवीत संपूर्ण जाता आनी देवाक आमी मुखामुखी पळोवंक शकता. ह्या संवसारांत न्हय जाल्यार मुखल्या संवसारांत आमी अनभोगू, मुखल्या संवसारांत थंयसर मुखल्या जिवितांत देवाक आमी पळोवंक शकता आनी ह्या संवसारांत देवाचो अनभोग आमच्यान जाता. आमच्या भाव भयणी थंय आमी देवाक देखता. जायती सोशल वर्क करची आमची भाव भयणी आसात, जायते याजक, जायती सिस्टरां दुबळ्यांची अनाथ भुरग्यांची आश्रमां चलयतात आनी तांचे थंय देवाक पळयतात. मदर तेरेसा म्हणटा त्या ल्हान भुरग्यांचे तोंड हांव केदोळा पळयता गी तांच्या तोंडार हांव देवाक पळयता. कित्याक हेरांचो मोग करच्या वरवीं तांच्या तोंडार आसचो तो देव, देवाची ती काकुळट, देवाची ती दयाळाय, देवाचें तें बरेंपण बळेंपण सगळें आमकां हेरांच्या तोंडार पळोवंक साध्य जाता. जर तर आमी देवाचो मोग केला तर, आमी पेलांचो मोग केला तर खंडीत जावन तो एक अनभोग आमच्या जिवितांत आमकां जोडूंक साध्य जाता. एक फावटी एक प्रवादी येयल्लो, विशेश प्रवादी तो जावन आसलो, मार्केटीक आयिल्लो. मार्केटीक येवन ताचे सांगत एक बरें बी आसलें सीड, एक चिलान ताच्या बॅगांत बी काडून आयलो आनी मार्केटींत रावन तो बोब मारतलो कोणाक विशेश बी आसा तुमच्या शेतांनी, तुमी हे बी व्हरून घालयेत, ओंपयेत, कोणाक जाय येया उण्या मोलाक दिता म्हणून. आनी जायतो लोक आयिल्लो थंयसर, पळयलें ह्या प्रवाद्याक कितें बी हें सगळें मेळटा हे सदांचे म्हूण थोडो लोक गेलो. पूण प्रवादी विवारसून सांगी लागलो ना हे विशेश बी जावन आसा. तुमच्या हर एका दिसा एक एक बी तुमी घालूंक आसा तुमच्या गार्डनांत आनी हर एका दिसा ताका तुमी उदक घालूंक आसा, सारें घालूंक आसा आनी इतर पोशकांश घालूंक आसा. आनी सदां संजेर त्या झाडाच्या मुळांत करलत आसतना थंय वचून एक ल्हान मागणें म्हणा आनी तांत विशेश फळां जातलीं, विशेश फुलां जातलीं, विशेश स्वाद येतलो म्हणून. पूण जायतो लोक आयिल्लो आनी थोड्यांनी तें बी घेतलें प्रवादाच्या उतराचेर बरोबर वचून कितें विशेश बी म्हणून. आनी बी घेतिल्लें घरा व्हरून गेलें, एका बॉक्सांत आसलें आनी बॉक्सांत थोडे बी आसले. वेल्ल्यांनी पळयलें हें काले ऑर्डिनरी बी, दुसऱ्या त्या बियां बरी कालाच्या घोसाल्याचें गी आनी काले कुवालाचें बी गी तशें आसलें. हें सदांचें म्हणून सादें म्हणून तांणी सायडीक दवरलें. पूण एकल्यान मात्र एकलो अनिल म्हणलो एकलो आसलो आनी ताची पत्नी रिटा म्हणली आसली, हांगा आसली न्ही ती अनिल आनी रिटा. तांणी निशेव केलो की आमी हें बी घालया तूं कालें जाता म्हणून पळयया म्हणून. आनी अनिल आनी रिटांनी तांच्या गार्डन 2 विंगडन केलें, एक घोवाक आनी एकले बायलेक. आनी तांणी तें एक अनिलाक आनी एक रिटाक आनी तांणी तें बी घालें. सकाळीं एक बी घालें आनी ताका उदक घालें, थंयसर इल्लें मागणें केलें. संजेर गेली उदक घालें, मागणें केलें. तशेंच 2-3 दिसां एक एक बी तांणी घालें, मागणें केलें आनी अशें तें बी किरलेलें आनी झड जालें. आनी हर एका दिसा म्हणल्या बरी तांणी देवाक थंयसर वचून अर्घां दिलें त्या झाडा पसत आनी मुखार सरून व्हड झड जालें तें. आनी थंयसर विशेश तराचे फुलां तांतू येवंक लागलीं आनी ताचो स्वाद सगळ्यांनी वचोंक लागलो. आनी विशेश फळां, विशेश एक टेस्टीची फळां, रुचीची एक फळां तांतू जावंक लागली. आनी त्या
तांच्या त्या गार्डनांत जायते रूख ह्या विशेष फळांचे जाले आनी लोकांनी सगळ्यांनी ताका ईडन गार्डन म्हूण नांव दिलें. बायबलांत ईडन गार्डन म्हूण आसा, ईडन गार्डन म्हूण नांव दिलें. कित्याक म्हळ्यार खंयसर जावंक ना तसलीं फळां थंयसर जातलीं रुचीक, हांयसर खंयसरी मेळोंक ना तसलो स्वाद थंयसर जातलो. आनी दुसऱ्यांनी सगळ्यांनी आयले हांगासर त्या फळाचो रूच तांणी घेतली, फळां केलीं आनी वारें थंयसर आसलें भोव निर्मळ आसलें तें तांणी सेवलें आनी अशें लोक संतोश पावतलो ह्या विशेश झाडां तें. पूण दुसऱ्यांनी सगळ्यांनी व्हेल्ली ती तांणी ताचो पोशण करूंक ना, ती भायर उडयली. तांकां हें बाग सुकलें आनी ही अनिलांनी रिटर्न तांचें गार्डन केलें आनी ताच्या वरवीं हेरांक ती स्वाद दिवंक पावली. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, घडिल्लें घडीत प्रकृतींत हांव न्हू कितें बरेंपण लाभता गी तें आमी देवाक दिनवास दिवचें जावन आसा. देवान मनशा पासून रचलें हर एक वस्तू जावन आसा, जावं पुरो रूख झाडां मनजाती कितें सगळें आसात गी तें आमच्या बऱ्यापणा पासून देवान रचलें. आमकां बोर जाता आसतना, विकेंड येता आसतना आमी खंय वेता, आमी पिकनिकां वेता, आवटिंगां वेता, खंय वेता, एकच बिचाक वेता, दर्या मलपे बिचाक वेता थंयसर, या इतर खंयच्याय बिचाक वेता आनी तो दर्याची सोबाय आमी पळयता थंयसर. बारी संतोश उदकांत दिल्ले कळटा, हांसता, आनी बिचांत दिल्ले कळटा, रेंवेंत दिल्ले कळटा, फाटी येता, आमकां शांती लाभता. नातल्यार खंय इशीन आगुंबे या कुद्रेमुखार गुड्याक वेता थंयसर आनी थंय इल्ले गुड्यार इल्ले भोंवता, प्रकृती आमी पळयता, व्हडले व्हडले गुडे रूख सगळे आमी पळयता, आमच्या मतीक शांती लाभता, समाधान आमकां लाभता आनी आमी घरा फाटी येता संतोशांनी समाधान आपणावन. या आमी मनजाती पळोवंक आनी खंय झू आसा, मृगालय आसा, थंयसर आमी वता, विविध रितीच्या मनजातीक आमी पळयता, वाग, जीवदाळ या इतर सुंकणी, त्या मनजातीक आमी पळोवंक वता थंयसर. आमी संतोश पावता त्या मनजाती थंय आनी घरा फाटी येता, आमच्या मतीक एक संतोश समाधान. तें म्हणटा आसतना प्रकृतींत देवान रचल्यो हे सगळ्यो वस्तू जावन आसात. कित्याक म्हणटा आसतना मनशांक आमच्या बऱ्यापणा पासून देवान रचल्ले आनी आमी चिंतिनासतना तीच वस्तू पळोवन ताचे ते आमी संतोश पावता. आमकां बोर जाता आसतना, आमकां लोनली भोगता आसतना, डिप्रेशन जाता आसतना देवान रचल्ल्यो त्यो वस्तू आमकां संतोश दितात, आमच्या मतीक संतोश दितात. कित्याक म्हळ्यार हर एक वस्तू थंय देवान मोग वतला. त्या देखून देव जावन आसा मोग, प्रकृतीन मेळच्या हर एक वस्तू थंय आमकां देवाचो मोग लाभता. त्या देखून त्या मोगा वरवीं आमकां समाधान लाभता, आमकां शांती लाभता. ती पळयल्या वर एक पॉझिटीव एनर्जी आमच्या भितर येता. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवाचो मोग वर्तो जावन आसा, देवाचो मोग पेलांचो मोग आनी आमी अनुभव करचो आमच्या प्रकृतीन ताचो तो मोग खरेंच आमचें जिवीत बऱ्या तरान जिवंक आमकां आदार दिता. तर ह्या नव्या वर्सा देवाचो मोग आमी नियाळया. देवाचो मोग आमकां हर एकल्याक जाय. व्यक्तीचो आमी मोग करता तशेंच देवाचो मोग आसल्यार मात्र आमचें जिवीत संपूर्ण जाता. त्या देखून कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत सांगता, चड शेगुणा पैकी वर्तो शेगूण जावन आसा मोग. बोवार्थ बरवसो मोग, बोवार्थ आनी बरवसो ह्या संवसारांत आमकां जियेत आसतना जाय. सर्गाक गेल्ल्या उपरांत आमकां बोवार्थ नाका, बरवसोय नाका. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचेर पातयेवचें, देवाचेर बरवसोवचें. सर्गाक गेल्ल्या उपरांत देवाक आमी पळयता थंयसर, देवाक आमी देखता. त्या देखून बोवार्थ आनी बरवसो थंयसर नाका. केवळ आमकां जाय मोग मात्र वयर पावता आसतना. त्या देखून बायबल क्लियर सांगता, ससनाकच्या ससनाक बाळसो एकच एक शेगूण जावन आसा, तो जावन आसा मोग. त्या देखून तो मोग आमच्या जिवितांत आमी रुता करया. ह्या संवसारांत आसता आसतना देवाचो, पेल्याचो, प्रकृतीचो, नैसर्गीक सत्तेचो, ह्या बऱ्या वस्तूंचो मोगान आमी पळयवया. तो मोग आमी अनुभव करया, देवाक आमी दिनवास दिवया. तर त्या मोग फावसल्या देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमचें जिवीत त्या देवाक आमी समर्पण दिवया. जें कितें मोगान आमी स्विकार केलां गी तें मोगान मुखल्या पिळगेक दिवंक या देवाक दिनवासूंक देव आमकां हर एकल्याक फावो करूं दी. सर मोग फावोसलो देव आमचे वयरी आपणाची मोगाची सकत भरपूर मापान तो वतून दी म्हूण ह्या घडये आमी मागया. Tangawang hersita tuka serpot bedar deva stuti korun wandita tuka din
दिनवाशी काळ जन्मोच्या गितां गाऊन हर्षिता तुका सर्पोद्वेदार देवा स्तुती करून वंदिता तुका दिनवाशी काळ जन्मोच्या परत म्हणूया गीतां गाऊन हर्षिता तुका सर्पोद्वेदार देवा स्तुती करून वंदिता तुका दिनवाशी काळ जन्मोच्या अख्खे सृष्टी सोरसनार तूं सगळ्याची विसो पोसनार तूं अख्खे सृष्टी सोरसनार तूं सगळ्याची विसो पोसनार तूं जिणेंत म्हाका व्हरतो आदार तूं जिणेंत म्हाका व्हरतो आदार तूं जिणे पळयनार म्हज्या बंदर तूं जिणे पळयनार म्हज्या बंदर तूं गितां गाऊन हर्षिता तुका सर्पोद्वेदार देवा स्तुती करून वंदिता तुका दिनवाशी काळ जन्मोच्या वृक्षडां फुलां फळां वाखणटा सुखनी संवसार तुका पासारता वृक्षडां फुलां फळां वाखणटा सुखनी संवसार तुका पासारता सूर्यो तारा तुका नावाडटा सूर्यो तारा तुका नावाडटा वैभव तुजो सगळी प्रसारता वैभव तुजो सगळी प्रसार गितां गाऊन हर्षिता तुका सर्पोद्वेदार देवा स्तुती करून वंदिता तुका दिनवाशी काळ जन्मोच्या ह्या घडये आमची मागणी आमची ते सवा सक्रमेंटा जेजू ते आमी समर्पण दिव्यान मी गलिया जेजू लागी जे कितें आमकां मागूंक जाय ह्या घडी आमी मागया जेजू आमची मागणी आयकता वावरतान मागले तो आमकां दिता तो जावन आसा आमचो बरोबर वचो जे कितें देवाच्या कुशे प्रमाणे आसा की पवित्र पुस्तक सांगता आमी मागलें तें आमकां मेळटा तर देवाच्या कुशे प्रमाणे कितें आसा तें आमी मागया विशेष जावन पिडेंत व्हडच्या आमच्या भाव भयणी पासून आमी मागया आज जायत्या जाणांनी मागोंक सांगलां पिडेंत आसात कश्टांत आसात एक भयण आज आस्पत्रेंत टेस्टाक वेता तेजे टेस्ट पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येवं दी बरें जावं दी ज्या टेस्टांत आसलें तें नेगेटीव रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आसलें रिपोर्ट नेगेटीव येवं दी आनी जें कितें बरें जावंक जाय की तें बरें जावं दी म्हूण ह्या घडी आमी मागता ओमिक्रॉन पिडे वरवीं कश्टांचे आमच्या भाव भयणी पासून मागता जायते जाणांचे पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयला येदोळूच जायते जाणांनी आमकां मागोंक उलो दिला बॉम्बे टावन एक कुटुंबान ह्या घडये आमकां मागोंक सांगलां तांचे सगळ्यांचे रिपोर्ट ह्या घडये नेगेटीव येवं दी आनी जे कितें पिडा आसात की तांच्या कुटुंबांतली पयस जावं दीत आनी अशें जायतीं भावां भयणी कश्टांत आसात पिडेंत आसात तांचे पासून ह्या घडी मागया सर्वेस्पर देव आपणाची बेसांवां आशिर्वादा वतून दी नवे वर्स आमी आरंभ केला आसता आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान माया मोग रास करून दी आमच्या कुटुंबांत असलें उणेपण सगळें देव भरती करून दी म्हूण ह्या घडी आमी मागया बरें काम बरो भाग बरो सांबाळ
आर्थिक अडचणींत तशा कुटुंबापासून मागता असतना देव तांकां आशिर्वाद आनी बेसांवांनी भरोवन दी. विविध समस्यांक लबदल्या कुटुंबापासून मागता. आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागता, युवजनां पासून आमी मागता. सर आमच्या वडिलां पासून मागता, प्रायस्त व्यक्तीं पासून आमी मागता. आस्पत्रेनी आसच्या अस्त्र्यांत आसच्या आमच्या भाव भयणीचो आमी उगडास कान्न तांकांय मोग मेळोचो कर म्हूण जेजू लागीं आमी मागता. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासून आमी मागता. विशेश सावन क्रिस्तांवांक हे दीस कश्टांचे जावन आसात. आमच्या वयर अनवरां विघ्नां ह्या दिसांनी जायतीं येते आसात. एंटी कन्वर्शन लॉ गव्हर्मेंट हाडूंक प्रयत्न करता. आमी मागया सर्वेस्पर देव आपणाची दया दाखोवन दी. हे कानून हे लॉ आमच्या स्टेटांत येना जावं दी. आनी विविध जाग्यांनी गव्हर्मेंट आमकां कश्ट दिता. फाटल्या दिसांनी आमी आयकलें सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी मदर तेरेसा सिस्टरांचें तांचें बरें काम NGOंत कितें पयशे मेळचे आसात की FCRA भायर ताणूचे पयशे आसात की ते गव्हर्मेंटान बंद करयल्यात आनी जायतीं अनाथ भुरगीं खाणचेवान नासतना कश्ट जातात. असलें सगळें कानून करता आसतना देव काकोलदार काकोल दाखोवन दी. आमच्या भावार्था पासून आमकां कश्ट दिता जाल्यार हें फूड करूंक देव आमकां सकत दिवन दी, बोल दिवन दी. आनी तोच देव सगळे काळोखाचे सत्य क्रिस्तांव विरोध आसचे सगळे सत्य पयस करून दी म्हूण मागता. ह्या पवित्र थळार जावची बरी कामां जेजूक आमी समर्पण दिता. हांगासर कितें काम बाकी आसा की तें सगळें बेगीन पंथाक पावोवन दी. कितें अडकळी आसात की अन्य लोकां तावन कितें अडकळी हांगासर येतात की सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागया ते सगळें देव जेजू आपणाच्या अमलीक रक्तान सगळें तें बरें करून दी. आनी सगळें बंदड बंदपास कितें आसा ती कोण लोक ह्या थळाच्या विरोध रावला की तांकां सगळ्यांक देव आपणाची वाड दाखोवन तांकां परिवर्तन करून दी. हांगासर बरें काम जावचें तें पंथाक पावोवन दी म्हूण सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं मागया. तसो जेजू आनी सर्गीचो बाप आमा समेस्तांचेर आपली आशिर्वादां बेसांव वतून दी म्हूण एक घडी भर आमचे थाळे उबारन सर आमच्या गरजां पासत मागया. सर बंदपास बंदड काळोख सैतानाची शक्ती आनी कितें आसात की वायट शक्ती सगळें पयस जावन दी. देवाचे बेसांव आशिर्वाद ह्या घडये देवण येवन दीत म्हूण व्हडल्या तल्यान देवाक आमी बोग मार उलो मारया आनी देव आमकां समेस्तांक आपणाची काकोल दाखोवन दी. हालेलुया 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 अर्गांचे हालेलुया हालेलुया. सर आमचे वायट सर फटेपण या जेजू ह्या घडये पयस कर आनी सर बरेपण आमकां दी. काळोख अंत कर सैतानाची शक्ती सगळें तें पयस कर. तुजें बरेपण आमकां दी, तुजो मोग आमकां दी, तुजी सस्निकाय आमकां हर एकल्यांक दी. कितें बरें जावंक आसा की कितें बरें जावंक आमी आशेत हांव तें तूं आमकां फावो कर. बऱ्यांतलें बरें तूं आमकां दी जेजू. ह्या घडये मागता सर आमची मागणी तूं आयक आनी बरें आमकां कर जेजू. हालेलुया 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 अर्गान जेजू हकलाप दी स्तुती जेजू. हालेलुया तूं पवित्र आमचे धड टच हील आमची पिडां तूं गुण कर. आमची पिडां तूं गुण कर आमकां बरें कर जेजू. हालेलुया टच टच एंड हील लॉर्ड जीसस. थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया 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 प्रेज यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवया. Sacramenta Sostama Parroquia Jubilatia Rupa Butla Novioriti Adaria
तुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बघी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सोमेस्तांक बरो येवकार मागता. आयच्या मिसाचे नोवेनाचे त्या समा अशीं आसात. वेरोनिका आल्रिक आर्गां बलिदान जावन पेटयता. वेरोनिका आलिक एंड कुटाम डेल्ली, अनु फर्नांडीस बेंगलोर, मेल्विन डिमेलो कुटाम पांगळा, विल्फ्रेड डिमेलो कुटाम पांगळा, प्रवीण शेरिल मुंबई, एंटोनी फर्नांडीस हुबळी, जोसी डेसा गोवा, मॉर्लिन माइकल कास्टेलिनो पांगळा, हेरल हेजिल डिसोजा मुदरंगडी, हेडन हेस्टन डिसोजा मुदरंगडी, फ्लोरिन डिसोजा कुटाम मुदरंगडी, ब्लॉसम फर्नांडीस ऑस्ट्रेलिया, केविन फर्नांडीस बेंगलोर, रॉबर्ट डिसिंता फर्नांडीस बेंगलोर, जेनिफर लविना डिसोजा उजरे, शांति डिसोजा उजरे, रैनर मेंडिस मुडबिद्रे, अरुण मेंडिस मुडबिद्रे, हिल्डा कैस्टेलिनो कुटाम मुंबई, वेनिशा मरिया टेलिस कारकाड़ा, चार्ल्स मोनिस कुटाम शंकरपुरा, एल्नोरा डिसोजा मुडबेल्ले, हैटली मेल्विन डिसोजा संपिगे, जोसेफ लोबो कुटाम रामनगर, स्टैनी सरिता लोबो मुडबेल्ले, जेसिंता मोनिस उजरे, वुल्फ्रेड आल्वा मणिपाल, तेरेजा डिसोजा किरेम, जेनिता पिरेरा कुंटल पड़िये वडो, कैथरीन पिंटो बेल्तंगड़ी, रूपन आइनिश फैमिली पुत्तूर, केविन बेलवीरा मेंडोन्सा मियार, लॉरेंस विनी डिसोजा मैंगलोर, डीलिया डिसोजा चेन्नई, डिलोन डिसोजा बेंगलोर, फ्रेडरिक वेरोनिका मोनिस कुटाम पांबोर, पैट्रिक वाज एंड कुटाम बेंगलोर, क्लेविन क्रास्टा कोप्पा, मॉर्विन डिसोजा कुटाम बेंगलोर. आमच्या सर्व इराद्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक तेसां पासून भेटयता. पिरेरा डिसोजा फॅमिली हालियाल, अशोक सल्डाना बेल्तंगडी, ऑस्टिन एलिक डेल्ली, सिंथिया रॉड्रिगस कुटाम अमेरिका, इथन एलन फर्नांडीस अमेरिका, वेनिशिया मचादो चर्च बीवडो. आमच्या इराद्या पासून मागया. आज पिरजंतकर जावन आसात. ऑल्विन मेनेजेस अनिशा कुटाम पिलार, तांचेर देव आशिर्वाद घालूं दी, तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हण मागता. आयचे नोवेनाचे आनी मिसाची मुर्दोम जावन आसात. हेल्विरा लोबो बायदल वडो, फेडरिक वेरोनिका मोनिस कुटाम पांबोर, बेनेडिक्टा पिंटो चर्च बीवडो, लिलियाना डिसोजा पांगळा. आमच्या इराद्या पासून मागया. आयचे जेवणाचे प्रयोजक डेनिस सुजान मतायस शिरवा, स्टॅनी शरिता लोबो मोडबेल्ले, सुनीता डिसोजा मियार, रेबेका रफाएल कुवेल्लो मैंगलोर, इथन पिंटो बेल्तंगडी, स्टीवन किन्निगोळी, प्रेमा मेंडोन्सा किन्निगोळी. ह्या सर्वांक देवाचे आशिर्वाद मेळोवंक तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भाग्यवंत लॉरेन्साची मजत लाभो म्हणून आमी मागया. मिसाच्या बलिदानाक आमी आतां गिताक उबे रावया. आम्ही संसमल्या आम्ही घरां देवाच्या, मुंडो वाईट रूपांतर करून कोळीन क्रिस्ताच्या, भक्ती उबेन आयल्या आम्ही जेवणान सोम्याच्या, सोम्याची सुदैये कोट्या बांधन मोगाच्या, सोम्याचे जेवा
विका दीता समाधान सोन्याचे मोर जीविता जेवा अधा बलिदान सर्गीचे होईका दीता समाधान सोन्याचे मोर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मगाच्या भवन आणि बेनीनो वर्साच्या ह्या पहिल्या ब्रेस्तरा दीस देवाक दिनवास दिवन सालोरेसाच्या ह्या बेसिलिकांत आमी सर संगता जमल्या देवाक आराधन करन पहिल्या वर्साचें ह्या वर्साचें नवेन आमी आरंभ केलें. हें सगळें वर्स देव आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी. विशेश जावन ओमिक्रॉन पिडा येदो लस विस्तारून आसात ह्या पिडेतावन सालोरेसाच्या मजतीन आमकां समेस्तांक सुडका मेळोवन दी. आमकां समेस्तांक ह्या पिडेतावन देव राखून व्हरून दी. मुखल्या दिसांनी आसचे ते निर्बंध सरकारान कितें कठीण निर्बंध केल्यात की ते सगळें पयस जावन दीत. पिडा पयस जावन दी म्हूण विशेश जावन आमी ह्या नव्या वर्साच्या पयल्या ब्रेस्तारा दीस आमी मागया. तस देव मोग फावो जाल्लो सर्वांक मोग दिवचो. मोगान आमकां सर्वांक राखचो आनी पोसचो. त्या देवाच्या मोगांत एकवटून रावून देवाक स्तुती करूंक आनी देवा थंय येवंक हर एका ब्रेस्तार हांगासर येवन देवाक स्तुती करचे भाग आमकां हर एकल्याक सालोरेसा मुखांतर फावो जावन दी म्हूण ह्या दिसा आमी मागोवन आमची मागणी आमी उबारता आसतना मुखार हांगासर जावच्या स फेस्तां पसत आनी नवेना पसती आमी मागया. सर लोक हांगासर येवंक देवाचे आशिर्वाद फावो जावंक देव ह्या दिसा आमची मागणी आयकून दी. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे पसत सर आमच्या पातकांची आमी दूख धरया आनी देवा लागचें बक्षान आमी मागया. संगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सरून सांगता मनान चिंतून तोंडात सरून वायट धरून बरें सोडून हांवें सैकी पातकां केल्यान Homosa prad, या बसो घेवन संपार मरी सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे घरी आमच्या अपराध लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka.
सगळी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सत्पथवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वखणटा सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शे तू संसाराचे पाप काढता आमची बात तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्र सांगा की देवा बापाचे आम्ही जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भगवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्षकांचे कष्ट मरण ससून महिमेवन जावं पावलो ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी हे आमी मागता आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना सांजुआंच्या पयल्या पत्रांतले वसप मोगाच्या न्हू देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो कोणीय जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो निजाकी क्रिस्तानंच दिल्लो उपादेश हो जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळटना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय कित्याक देवाचें भुरगें सकट संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ देवाचें उतार हें देवाचें उडकार तुझे मुखार सर्वे स्फुरा सरपोटा सराष्ट्रा देवा नीतिवान फैसलाची देणे तुझ्या राजाक पावता रायकुवर जावन असलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार
तुझी परची नीतीन सांभाळू दुबळ्या दात्या न्याय नीतिकार सोलोन वरू तुझे मुखा सर्वेस्परा सर्वोटा सर्वश्रा शिंद्र्या तंत्र्या आणि जुलूम एक संपडलेल्या तो सोडयतलो तांची जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसतले कळनासता ताची खातीर मागणी वयर सोडू आनी दिसान दीस देवाचो आशिर्वाद ताचेर देवो तुझे मुखा सर्वेस्परा सर्वोटा सर्वश्रा ताची नांव सदां घाल बाळगो ताची कीर्त सूर्यो आसता पर्यान गासो सचलंगा तो सदैव म्हूण वाखाणो ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरी पडो म्हूण ती प्रार्थो तुझे मुखा सर्वेस्परा सर्वोटा सर्वश्रा हालेलुया 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 दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करू बंदेंत असलेल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला हालेलुया 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 सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन गलिलियाक पाटी आयलो ताच्या विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी समेस्तां ताका नांव हाडूंक लागलीं अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो थंय तो ल्हान व्हड जालो आपले सवये प्रमाणे साबाताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कवळो हाडून दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरकत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका खुरड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकसाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवनचें वरस पासारूंक म्हूण म्हाका ताणें धाडला वाचून जातस पुस्तक कवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो थंय आसलेल्या समेस्तांचें दोळें ताचेर कोंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो
आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सगळी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतलीं ती आपुरबायची उतरां आयकून विस्मीत जातले. देवाचे उतार हे. वगळी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता जेजूतय मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, एका गांवांत एक राय आसलो आनी तो राय आपणाच्या लोकांची भेट करूंक आशेतलो. आनी त्या देखून एका सकाळीं आपणाच्या थोड्या सैनिकांक घेवन तो तसो राजगित्या सागी भेट करूंक म्हूण गेलो. वेता वेता वाटेर विविध लोकांक तो भेटलो, तांचे लागीं उलयलो आनी अशें दनपार जाता आसतना एका रैताच्या घरा येवन तो पावलो. जेवणाचो तो वेळ जावन आसलो आनी थंयसर तांणी जेवण तयार केल्लें आनी राय जेवणार बसलो. आनी त्या रैताक एक सोबीत धूव आसली आनी तिणें येवन जेवण वाडलें रायाक आनी ताची सोबाय पळोवन रायाक भोव पसंद जालें. ते रैताचे धूव रायाक भोव पसंद जालें. रायाक ताचेर मोग आयलो आनी दीस वेता वेता राय तवल तवल त्या चेडवाची भेट करूंक येतलो आनी ताचे लागीं उलयतलो आनी आपणाचो मोग उसारतलो. मुखार सरून राय चिंतूंक लागलो, आतां ह्या चेडवा लागीं, दुबळें चेडूं, रैताचें चेडूं, ताचे लागीं म्हाका मोग जाला. जर तर ह्या चेडवाक हांवें म्हज्या रावलेराक आपोवन व्हेलें तर त्या रावलेराची सोबाय पळोवन थंय आसले ते भंगार शिंगार विंजरंबन कितें आसा कितें सगळें पळोवन म्हजो मोग करूंक हे चेडू विसरत. कित्याक म्हणल्यार आतां म्हजो जायतो मोग करता, पूण थंयसर गेल्ल्या उपरांत मोग मेळत की ना गी म्हणून एका तराचो दुबाव त्या रायाच्या मोतीक आयलो. आनी ताणें प्लॅन केलें की तें सगळें करूंक जाता गी ताचे वरवीं त्या चेडवा लागीं लग्न जावन सांगाता जियोंक सगळें ताणें चिंतूंक पडलें. आपल्या थंय रावलेरांत आसलेल्या मंत्रींक आनी पुरो आपयलें, तांचे लागीं सलाह सुचना ताणें विचारलीं की ते हांवें करयेत ह्या चेडवा लागीं काजर जावन कशें हांवें जिवेत. कित्याक म्हळ्यार तसो मोग म्हाका उणो जावंक नजो आनी म्हजो मोगी ताका उणो जावंक नजो म्हूण. आनी अखेरेक थंय दिल्ल्या मंत्रीच्या सलाहा प्रमाणे रायान एक निर्धार केलो. कित्याक म्हळ्यार एकच हांवें राय जावन ह्या रावलेरांत आसूंक जाय, नातर ते चेडू जाय जंय तर हे रावलेर सन्न हांवें वचून त्या रैताच्या घरा रावंक जाय. रायान निर्धार केलो, आपणाचो मोग केल्ले त्या चेडवा पसत आपणाचे रावलेर तो सनूक मुखार सरलो आनी वचून त्या रैताच्या घरा त्या दुर्बळकायेंत जियोवन ताणें मोग केल्ल्या त्या चेडवा सांगाता आपणाचे जिवीत ताणें करशिलें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हेच्या पयल्या वचपांत सांजू हांव मोगा विशयांत उल्लेख करून सांगता. मोग एक आपूट मोग म्हणयेंत देवा तावनच आयिल्लो म्हणटा सांजू हांव. मोगा पासत मनीस कितें सगळें करूंक तयार आसा. राय एक रावलेर सोन्नू वचून त्या हडलेंत रावंक तयार आसा. जेजू मनशांच्या मोगा पासत सर्ग वैभव सांडून ह्या संवसार येवन मनशां मदें मनीस जावन दुर्बळकायेंत दुर्बळ जावन तो जियेलो. त्या रायान केल्लें तितलेंच आनी आमच्या सर्गींच्या रायान सर्गींचो दड बरसनून लोकांक मोग कितें म्हणून शिकोवन दिवचे पसत ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी दुर्बळकायेन दुर्बळ जावन लोकां सांगता बरसून लोकां सांगता उलोवन आनी त्या पातकी लोकां सांगता जियेवन आसतना लोकांक मोग कितें गी म्हूण कळीत जालें. जर तर देवान सर्गर आसुनूच लोकांचो मोग करता म्हणलें तर लोकांक तितलें समजनातलें मोग कितें गी म्हूण. पूण जेजू ह्या संवसारी आयिल्ल्या वरवीं मोग कितें गी म्हूण कळीत जालें.
गॉड इज लव इज गॉड. देव जावन आसा मोग जावन आसा देव जावन आसा संपूर्ण मोग आनी ताचे भायर दुसरो मोग ना. आनी सांजू हांव सांगता जर तर आमच्या जिवितांत आमी देवाचो मोग करता तर आमी करूंक जाय आसलें एकच एक काम तें जावन आसा देवाचें उपादेश पाळचें. कितले उपादेश आसात वडिलां विचारलें दुसरें क्वेश्चन ताका तुमी 2 म्हूण सांगलें. आतां कितले उपादेश आसात 10 उपादेश आसात. जर तर आमी 10 उपादेश पाळटा तर आमी देवाचो मोग करता म्हणटा सांजू हांव. जो कोण देवाचे उपादेश पाळटा गे तो देवाचो मोग करता आनी जो कोण देवाचे उपादेश पाळिना तो देवाचे विरोध वेता तो पाताक आदारता. आमचे 10 उपादेश 2 तरांनी विंगडन करयेत. 3 देवाक संबंध जाल्ले 7 आमच्या ह्या संवसारी जिविताक ते संबंध जाल्ले. पयले 3 देवाक संबंध जाल्ले उपरांतले 7 ह्या संवसारी जिविताक ते संबंध जाल्ले. जर तर आमी हे 10 उपादेश जिवितांत आमी पाळटा तर आमी खंडीत जावन देवाचो मोग करता. दुसरे ताका रुजवात नाका दुसरे खंयचेय प्रूफ नाका. तुमी देवाचे उपादेश पाळटात तर ते प्रूफ जावन आसा तुमी देवाचो मोग करतात म्हणून. जायते फावटी कुमसाराक आयिल्ल्या वेळार थोडी कुमसार जातात. 1 वर्स 2 वर्सां कुमसार जाल्यार तांणी सांगची पदकां 1 या 2 या 3 तितलेंच. आनी जर तर कुमसार जावचें म्हळ्यार कितें जर तर आमी देवाचे उपादेश मोडल्या तर जर तर देवाचे उपादेश आमी पाळूना तर या पाळिना तर ते आमी त्या कुमसारांत सांगचे आनी देवाची काकुळट आमी मागून घेवची. जायते जाणांक हें कळीत ना पातां कितें सांगचें बीन आमी सोदता सगळीं पदकां. पूण जर तर एकच उपादेश आमी चिंतून जर तर तातूंत कितें आटापणास आमी पाळना गी म्हूण आमी जर तर समाज जावन ताच्या विशयांत आमी विचार केलो तर खंडीत जावन आमकां एक बरें कुमसार जावंक सकत. तो बोल देवाचो मोग आमच्या थंय संपूर्णपणी जारी जाता. ते जावन आसा आयचे पयले वचप. आनी हेच्या वांजेलाक आयला तर वांजेल आमी आयकलो तर थंयसर आमकां पोरन्याचो ल्हानले इसाया प्रवादेचें तें उतर परतून आमच्या कानाक पडटा. देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत असल्यांक सुटका कुर्ड्यांक दिश्ट दनसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परा दयामाया दाखोवचें वरस पासार करूंक ताणें म्हाका धाडलां. जेजू ह्या संवसारी आयलो दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक. आमी आयकलां ही जावन आसात म्हजी हांवें उतरां गेल्लीं म्हज्या वर्देच्या वेळार आमकां एक देय वाक्य म्हूण आसता. तो वेळार हांवें हीच उतरां घाल्लीं देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा ताच्या विशयांत आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक नीत दिवंक आनी बरें करूंक कुड्यांक दीस दिवंक हाका देवान म्हाका आपयला. सदावत ह्या जाकांनी तांच्या वर्देच्या देय वाक्यांत हें वाक्य घालतात कित्याक म्हळ्यार विशेश आपोवणें जावन आसा. सगळ्यांक हें करूंक जायना करूंक शकता पूण थोडे करूंक मुखार येनात. आमी आयकलें फाटल्या दिसांनी फादर स्टॅन स्वामी विशयांत. स्टॅन स्वामीन जर तर ताची जिवीत आमी पळयलां तर ताणें केल्लें इतलेंच. देवाचो प्रेरकत्व ताचेर आसलो. ताणें कितें केलें ताणें बंदेंत त्या लोकांक बंदेंत असल्यांक सुटका दिली आनी जे कोणाक नीत लाभोवना गी तो आदिवासी लोक झारखंडचो आदिवासी लोक सरकारा विरोध तांकां झुजोवंक तांक नातली. आनी फादर स्टॅन स्वामी तांचो एक प्रवादी जावन सरकारा विरोध घट्ट रावलो. हांव म्हज्या लोकांक सांगता आसा जें कितें नीत तुमकां मेळोंक जाय जें कितें बरेंपण तुमकां जावंक जाय तें हांव तुमकां खर दिता म्हणून तो घट्ट आपणाच्या लोकां बराबर तो रावलो. आनी कितें जालें जेन्ना आमी सरकाराक विरोध रावता जेन्ना आमी लोकांचे पक्ष घेता सत कितें म्हणून उक्त्यान उसान सांगता ताका शिक्षा फावो जाता. पवित्र पुस्तकान सांगलें तेंच प्रमाणे घडलें. आनी स्टॅन स्वामीक बंदेन गेलो आनी 83 वर्सांच्या त्या प्रायर ताका जैलांत व्हरोंक दिलो. खरेंपणी आमी पाती येता आनी आमकां सांगूंक भोव अभिमान भोगता तो एक मार्तीर म्हूण
सरकाराक जावंक पुरो तो कोणी पूण आमकां क्रिस्तांव बावडता प्रमाणे पातयेतल्यांक फादर स्टॅन स्वामी जावन आसा एक मार्तीर कित्याक म्हळ्यार देवाचो प्रेरक आत्मो ताचे तें आसलो आनी ताणें दुर्बळांक बरी खबर परगट केली बंदीत आसल्यांक सुटका दिली आनी तें जावन आसा चिंता आमचे हर एकल्याची आमकां जावंक जाय नीत खंयसर नीत नागी आमी नीत हाडूंक आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत प्रयत्न करूंक जाय संवसार सगळो आनी तीन प्रस्तुत जिवितांत प्रस्तुत ह्या दिसांनी जियेत आसतना देवाचें उतर खंडीत जावन आमकां बरवसो दिता आनी बंदेड आसल्यांक सुटका दिता पोर एकलो हांवें अशें उलोवन आसतना एका वकिला लागीं उलोवन आसतना तो वकील म्हणलो वय आमी जर तर क्रिस्तांवांनी आमची नीती प्रकार आमी गेल्या तर जायते जण बंदेड आसात बंदडेंत आसात जैलांत आसात कितेंय वायट करूंक ना बगार कोणाचे सुखी पसत फॉल्स केस घालना निरापराधी आसल्यांक अपराधीकरण घालना तसल्यांक करून जायते जाणांक बंदेन दवरला जर तर जैलांनी आमी गेल्या तर कितलोसो निरापराधी लोक कितलेशे निरापराधी तरणाटे त्या जैलांनी कश्टतात तर आमी तांचे पसत तांकां भायर हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय तांकां थंय सुटका दिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हणलो वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जायते फावटी मागता आमी मागणी उबारता पूण आज देवाचें उतर आमकां सांगता कार्यागात रितीन तें दाखोवंक कार्यागात रितीन नीत करून दाखोवंक दुर्बळांक खुमो करूंक देवाचें उतर आमकां सांगता जेजून तेंच केलें ताचे परगट मिसांवाच्या आरंभार हें उतर वाचलें कित्याक म्हळ्यार मुखेल ताचें जिवीत समाज विरोध तांणी करचे कामां पुरा समाज विरोध जावन आसली एस्टाब्लिश्ड प्रोसिजर कितें आसलें की थंयसर ताचे विरोध जेजून कामां केल्ली त्या देखून जेजूक तांणी मरणाची शिक्षा दिली दुर्बळांच्या घरा गेलो जे कोण समाजीत हांव पयस आसले की तांच्या घरा गेलो आनी जे कितें तांणी प्रॅक्टीस करचें आसलें की तेंच्या धर्मीक मुखेल्यांनी तांचे विरोध जेजू उलयलो तुमी करचे समान म्हणून त्या देखून जेजूक शिक्षा फावो जाली जे कोण स्वता पासून झुजता आनी जे कितें एस्टाब्लिश प्रोसिजर ताचे विरोध झुजता ताका खंडीत जावन सुटका लाभता पूण सत अखेरेक जिखता तें जावन आसा आयच्या ह्या वाचपाचें सारांश जेजून इतलेंच केल्लें जेजून बरें उलयलें आनी लोकां मुखार तो आयलो पूण लोक कितें म्हणलो हो एक सुताराचो पूत हाका कितें गोत्तू हाका सडीत कितें कळना आमचे मदेंत आसलो पूण जेजूक तांणी वर्तमान गौरव दिजे आसलो कित्याक म्हळ्यार तांचे पैकी एकलो व्यक्ती वर्तो जाला आमचे सांगात आसलो एक व्यक्ती वर्तो जाला देवाचे उतर तो परगट रितीन उलयता सता विशयांत उलयता म्हूण तांणी मानून घेवचें आसलें पूण तांणी मानून घेवंक ना जर तर कोणी आमच्या समाजांत वयर येयलो तर कितेंय ताणें नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल कितेंय ताणें जोडलें तर फाटीं घरा येता आसतना आमी ताका व्हरतो मान दिता व्हरते वेलकम आमी ताका दिता व्हरते प्रोग्राम आमी मानून हाडटा कित्याक म्हळ्यार आमकां एक भोव संतोश भोगता अभिमान भोगता त्या व्यक्तीन कितेंय जोडलां म्हणून पूण जेजूक तसलें एक वेलकम मेळोवंक ना जेजून इतलें सगळें बरें उलयलें तर सत उलयलें वायट उखलून धरलें जाल्यार लोकांनी तें मानून घेतलें ना आज आमी शिकोवंक जाय खंय अन्याय आसा गी आनीत आसा गी वायट आसा गी जे कोण व्यक्ती सत उखलून धरतात तांचे पसत तांकां आमी पाठिंबो दिवंक जाय जर तर आमी अशें केल्या तर खंडीत जावन खरें क्रिस्तांव आमी जाता आनी खरें देवाचें साक्षीदार जावन आमी जियोंक शकता आनी खरें कश्ट आमचे वय येत तें वय तरी पूण आमचे थंय संतोश आसतलो कित्याक म्हळ्यार आमी बरें केलां म्हूण तर सता आनी निती पासून झुजोवंक आनी देवाचें काम करूंक जाय अशी कृपा स्वामी जेजू क्रिस्त आमा समेस्तांचेर वतनी म्हूण आमी मागया आमेन. बाबा भेटयता वास्तुका स्वीकार करे बाबा ओड्या वायना संगी भेटयता इदेनी मानून तुंगे रे बाबा स्वीकार स्वीकार कर बाबा काणीक मोगान दिता तुका आशिर्वादीत कर मोगान तुज्या दिप जीवन आमचें नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा
आमच्या भाऊ बहिणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें साव दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्रतेच्या अदबाग सरीस्फूर्त मानून घेव. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या खणापरी आपल्या जिवाची या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्षकाच्या मरणावरी महिमेवन जालो आनी पवी सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडून पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सान लोरेस तुज्या रक्षकान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्त कयेन क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुझे बळ संपूर्णायन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संत सांत तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaran să servesc potul. Să gani somsa, băla tucea vaimavan. Să gani somsa, băla tucea vaimavan. O să ghitu ca cei, 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 cei bun să ghitu ca cei, cei, cei. सर्वेस पोराची नावी येता का जय जय. सर्वेस पोराची नावी येता का जय जय. ओ सगी तुका जय जय जय. जय जय बोल सगी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावडतसो गोठ परगटुया. सोम्याची सूत तुझे मरण आमी समयता. तुझे पुनः जीवन आमी परगट
차이냐 소미야 예수 아미 어땠다 बापा जिजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आधीन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय जिवानपणाचो बरोसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूत करे तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड फळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत तुमकां वांगतो मेळा शंकर तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू सांगता त्यास जेसू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सरवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सुमियानी सुरवंदर जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां मागोवंक शिकयलें तें मागणें सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रसवडके पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना सम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतन राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो माया मगस माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेये संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूर देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची कातूर देवाचे शेळिये संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो हो सण आसा जेजू देवाची शेळी संसाराची पाप करतात ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभला आमी समेस्त सुभागी सुमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली तुझ्या काळजादारा
मोचेतये शांति तुझी हाडून येसु मोचेतये मोचेतये शांति तुझी हाडून येसु मोचेतये Tori sumia hidai Kalsan mocha rauta Kaku tuji moche berpurwoto Maka tu sambalta Yesu moche taye शांति तुझी हाडून येसु मोचेतये शांति तुझी हाडून मुगाळ बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणावरवी बागेवंत लोरेसाच्या काळजां परी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल पदऱ्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपांय सुरसुरीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कस्टमरांक लेगून ससूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान आयच्या ह्या नोवेनाचे प्रधान याजक जावन अपुर्बेचें आराधन सोलोन व्हरून रेतेरी सोलोन व्हरून मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदीक बाप प्रवीण मोंतेरो डॉमिनीक पाद्राप ताचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या 28 वर्सां म्हजे सांगाता कालमाडींत वस्ती याजक जावन उडपीच्या लॉ कॉलेजींत आपलें शिकप वकिलात शिकोवन शिकप संपवन आज व्हरतो एक
मिसामांत वकील जावन आपलो वावर ताणें सुरू केला हे धडूच ताणें वकालतांत अभ्यास करून सुरू केला देखून ताका हांव बरें मागतां आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत प्रधान याजक जावन मीस पेटयल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आसतना मुखलें ताचें मिसांव बरें जावं व्हरतो एक वकील जावं लोकां खातीर लोकांक नीत न्याय दिवच्या खातीर ताच्या बेसान ताच्या कामान ताच्या वावरान ताच्या मिसावान भगवंत लोरीस ताका आशिर्वाद दिवं दी म्हणून मागून ताका बरें मागतां आयच्या तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ली आमच्या बाजुलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं पापा ह्या आमी हांगासर मुर्दोम आनी पिरजेंत आनी जेवणाच्या प्रायोजकांक वाती वाणटा तसो प्रकाशाच्या घरान सोबो दिल्ल्या दाना खातीर आशिर्वाद मागतना ह्या पवित्र तळार दिवच्या सेवे पासत दानी पासत अर्घदान कर तुका अर्घां दिता आसतना तांचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां मेळों दिल्ल्यान तांणी जायती आशिर्वादां घेवंक तांकां फावो कर हांगासर जेवणाचेर आशिर्वाद घाल हें जेवण जेवल्ल्या वक्त आमच्या कुडीक त्राण आनी बोळ मेळों दिसपडतो ग्रास लाबूंक ताणेल्ल्या भुकेल्ल्या लोकांची बिरमोत पावोंक त्या लोकांक जेजून जेवण दिल्ल्या बरी ह्या पवित्र तळार जेवल्या मारिफात सर तराची भलायकी सवस्काय लाबोंक दान दिल्ल्यांक प्रायोजक राविल्ल्यांक तयार केल्ल्यांक विविध रितीने कुमो केल्ल्यांक आदार मेळो हे आमी मागणी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी मानाच्यो वाती प्रधान याजकांतून स्विकार करच्यो पिरजेंत Alvin manages Anisha and family Pilar. Alvin manages Anisha and family Pilar. Murdomu Helvira Lobo Baidal. Helvira Lobo Baidal. Frederick Veronica Moniz and family Pambur. Frederick Veronica Moniz and family Pambur. Benedicta Pinto Church B. Benedicta Pinto Church B. Liliana D'Souza Pangla. Liliana D'Souza Pangla. जेवणाचे प्रायोजक डेनिस सुजान मतायस शिरवा. डेनिस सुजान मतायस शिरवा. स्टॅनी सरिता लोबो मूडबेळ्ळे. स्टॅनी सरिता लोबो मूडबेळ्ळे. सुनीता डिसोजा मियार. सुनीता डिसोजा मियार. Rebecca Rafael Coelho Mangalore. Rebecca Rafael Coelho Mangalore. Ethan Pinto Beltangadi. Ethan Pinto Beltangadi. Stephen Kinnigoli. Stephen Kinnigoli. Prima Mendonça Kinnigoli. Prima Mendonça Kinnigoli. ब्रेस्तरच्या जेवणाक आयदनां स्पॉन्सर केल्यांत लार्सन टेलिस बैदाळ. लार्सन टेलिस बैदाळ. भगवंत लोरेसाक मागणे. हे जैतेवन मार्तिरास भगवंत लोरेसा तज्ञ प्रायरीस बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणें. वर्त्या पातळेन आमी तुजे सरसी आयल्या जिओ बावर तेर बरोसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोण दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमच्या थंय परसड अशें कर. आमच्या सरत मेघ आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कसान वरान आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. आनी बावरत्यांक आनी बावरत्यांक चडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचें राज संवसारार विस्तरून दी
आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगर्जांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घां दितात बरें काम मेळिल्ल्या खातीर डिलिव्हरी बरें जाल्ल्या खातीर भुरग्यांक शिकपांत आसय दाखयल्ल्या खातीर ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर रिपोर्ट बरो मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्घां जावन बलिदाना वेळार मागलो उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दितात ते सवा 130 जाणांक बरें काम मेळोंक 100 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 30 आनी 6 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक 18 जाणांक विजा लाभोंक 50 आनी 6 जाणां भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक बरें मार्क्स काडूंक 21 जाणां बिझनेस बरें जावंक 12 जाणांनी विविध उपकारां खातीर मागोवंक विनंती केल्या केसळी गूण जावचे पासत प्रोजेक्ट मेळोंक पेंगटाची हात घोमटी दूख गूण जावचे पासत LLB एग्जामान पास जावंक भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक एलर्जी गूण जावंक घरान शांत समाधान मेळोंक जागेचे समस्ये परिहार जावंक मारेकार पिडेतावन सुटका लाभोंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गॅस्ट्रीक गूण जावंक विविध तरांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक BP उणी जावंक भुरग्याचे देणे मेळोंक हातीन धरिल्लें काम मेळोंक मागतात सान लॉरेसाच्या मजतीन सामकूड गूण जावं काजर जिवीत बऱ्या तरान जावं भुरग्यांक सुडाळ उलोवंक अमल पिवणें सुटोवंक बरें चोरी जाल्ले वस्तू पाटी मेळोवंक गुडका सोडूंक भुरग्यांनी सुडसुडी जावं आर्थीक स्थिती बरी जावं जागेचे तक्रार निवारूंक जागो नावार जावं आवय बापायन भुरग्यांक काल जावं पिड्स पिडा गूण जावचे खातीर मागते आसात घर जगो नावार जावच्या पासत इंटरव्यून पास जावचे पासत शिकिल्ले मोतीन बरें उलोवचे पासत तोंडांत आसलेली कथां गूण जावचे पासत राग मोसर पयस करूंक वेरिकोस गूण जावंक बरी न्हीद पेळोवंक मागता आसात बेंबिरान पयस जावचे खातीर मागतात देवाचे आशिर्वाद घेवंक मागता आसात मागया आमी ह्या पवित्र तळाची सर आमची योजना सुरवात केल्ली कामां पोंताक पावोवंक कसली आडखळ येना जावं सुभाष हेगडे आनी ताच्या पंगडांतावन सुटका लाभोवंक आमी मागया विविध संघटनांतावन हांगासर येवचे आडखळींक तांचे डिमांड सगळे फॉल्स जावं देवाच्या अंतू सगळे ते निवारूंक आनी ह्या मार्फत बरेंपण जावचे खातीर आमी मागया देवाच्या कृपेन देवाच्या व्हडा महिमेक हांगासर जावचें बरीं कामां प्रत्येक तरान फेस्ताचें सगळें फेस्ताचें कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर कशें आसा तशें जावचे खातीर देवाच्या व्हडा महिमे खातीर आमची मागणी सर्वेस्पराते उबारतना ह्या सर पिडेतावन करगांतावन आमकां आनी सगळ्या मनशे कुडाक बाचावी मेळोवंक सुटका मेळोवंक बरेंपण मेळच्या खातीर सान लॉरेसाच्या वर्त्या कतकतीत मागण्यान देवाची काकूळट लाभोवंक आमी मागया आमा सर्वांची तेसांवां कोणा पासत आमी कोणा पासत मागता बसयलां तांचे पासत मागया ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕರ್ತರದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या नावान दया दाखय तूं दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या नावान दया दाखय तूं शेकीम बावरता प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जिवन बागी मरण मरण सरकार तुजे संगता ससना देवा होगडसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फावो कर मेळिल्ल्या उपकारां पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची बदकां मागोस आनी आमकां गाणेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार मागलो उपकार मेळोंक नमान मरे कृपेन भरलेले
स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेजूचे जेजू Bhagavate Maria Rajmaya Ama Papya Katir Katikar Acharyam Chamar Machagayam नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेजूचे जेजू Bhagavate Maria Rajmaya Ama Papya Katir Katikar Acharyam Chamar Machagayam नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जेजूचे जेजू Bhagavate Maria Rajmaya Ama Papya Katir Katikar Acharyam Chamar Machagayam भाग्यवंत लॉरेन्स मार्तिरा आम्हा पासो विनंती कर Cristoच्या बसण्यागामी पोहोचूचे काथे प्रार्थुया ये सर पदवेदारा देवा भाग्यवंत लॉरेन्सन आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचे सहित वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंड आमी पालवाशें कर म्हणून आमी लालेर मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन पिडेस्तांचेर आशीर्वाद सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आणि संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि मुझे सुष्पावून दे सोमी तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सरपदवेदरांनी ससन देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशीर्वादीत करताय आणि वडा मोगान सांबाळटाय ह्या तुझ्या विश्वासी सक्रांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पातकांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बंद पासंटे तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुझ्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुझ्या भक्ता सान लॉरेन्साच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बेजलेकांत तुझ्या दैवीक सहवास संतोष आणि समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली ददोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडली ती तुजी साकरांत जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पसरसी करी भक्तिवंता जावन जियेवचे आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देवोन ये देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे देवोन ये निर्मल पवित्र कृपेन देवाच्या पवित्रात्म्या आमचे स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ राव वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वोडुका सालो रे सा व्होडा भक्ता जेसूच्या
भगवान कुर्सीचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.